देवाचो पूत जेजू आमकां पातकांतले सोडोवचे खातीर मनीस जालो, आमचे खातीर मेलो आनी आमकां सासणीक जिवीत ताणें जोड दिलें. तो आमकां एकसुरें सोडून वचोंक ना, बगार आजुनय तो पवित्र येवकरिस्तान आमचे संगी आसा. पवित्र मिसाच्या बलिदानांत उंडो आनी वायन सोम्याची कूड आनी रगत जावन बदलता आनी तें सेवुल्ल्या आमकां सासणीक जिवितांत एकवटायता. पूण साबार जण हें सत मानून घेनात. येवकरिस्तांत जेजू खरोच हाजर आसा म्हणलें सत ते नेगार करतात आनी हेरांकी तशेंच शिकयतात. पूण तवळ तवळ संवसाराच्या विविध जाग्यांनी देव येवकरिस्ताची अजापा करता आनी येवकरिस्तांत सोम्याचें खरें हाजरपण रुजवाती सोवे आमचे मुखार दाखयता. असलेंच एक विशेष वर्तें अजाप घडलें पोर्चुगालांतल्या सांतारेम म्हणल्या त्या धाकटुल्या गांवांत. आनी ह्या अजापाद्वारी आजुनय जेजूच्या हाजरेची रुजवात आमकां पळोवंक मेळटा. सायबिणीन तेगा भुरग्यांक दर्शन दिवन संदेश दिल्ल्या नावार्दीक फातिमा शहरांतावन 40 मैलांच्या अंतरार आसा आनी एका अजापाक साक्ष दिवचो गांव सांतारेम. हांगासर आसच्या सा स्टीवनाच्या देव मंदिरांत हे वर्ते येवकरिस्ताचे अजाप घडले. ह्या अजापी घडिता फाटल्यान आसा एक आंग शिरशिरावची चरित्रा. क्रिस्तशका 1240 आनी 7व्या वर्साच्या आसपास त्या गांवांत जियोन आसली ती एक काजारी स्त्री भोव खंतिश्ट आनी भोव दुखेस्त जाल्ली. तिच्या पतीक अनेका स्त्रियेचो संबंध आसलो आनी तांचें काजारी जिवीत दुखाचें कोंड जाल्लें. असल्या निराशेच्या घडये ती एका मंत्रवादी स्त्रियेक भेटता आनी आपले कश्ट विवरून तिचे लागीं परिहार विचारता. तवळ ती मंत्रवादी तिचे समस्येतावन खंडीत सुटका दिवंक साध्य आसा म्हणटा, पूण त्या खातीर कॉन्सेक्रार केल्लो कुमगार इगर्जेतावन चोरन हाडीचे म्हूण एक शर्त घालता. कशेय ह्या समस्यातावन सुटका मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण ती स्त्री कुमगार चोरूंक तयार जाता. आनी त्या एका दिसा सा स्टीवनाच्या इगर्जेंत ती मिसाच्या बलिदानाक हाजीर जाता. कुमगार वणचे वेळी ती मुखार वचून याजकाच्या हाती जिबेर कुमगार घेता. पूण तो कुमगार सेवच्या बदलाक आपल्या जाग्यार पाटी येवन कुमगार तोंडांतलो भायर काण तुवाल्यांत बांदता आनी तुरंत इगर्जेतावन भायर येता. पूण हांगासर घडलें एक व्हडलें अजाप. त्या तुवाल्यांत तिणें लिपयिल्ल्या कुमगारातावन आतां जिवे जिवे रगत पाजरूंक लागलें. तिच्या हातीतावन भायर घालच्या रक्ता विशीं रस्त्यार आसलेल्या लोकांक तिका सांगतना तें देखून ती सगळीच घाबरली. त्या घडये तिका कितें करचें म्हणलें कळूंक ना. मंत्रवादीच्या घरची वाट तिणें सोडली आनी ती आपल्या घरा पाटी तुरतान गेली. आनी तिणें तो कुमगार भितरल्या कुडांत आसल्या एका पोरण्या पेटेन दवरलो आनी दांपणें भद्र दांपलें.
आणि ही संगत तिने तिच्या पतीकी सांगूंक ना. त्या राती सर्व न्हिदोन असताना अनेक विचित्र घडीत घडले. मध्याने राती एक विशेष प्रकाराचो उजवाड त्या कुडांत प्रसारलो. दोघी विचमीच जाऊन त्या कुडांत प्रवेश जाल्ले वेळी त्या बंद पेटेतावन विशेष उजवाडाची किरणां प्रसारतली. हे देखून ते दोघी थटक्क जाली. हे घडये भियान थरथरोन त्या स्त्रियेन आपल्या पतीक नीज गजल उगडापी केली. दोगांनी थंयसर दिंबी घाली. सरपडोन तांच्या पातकांचे बोगसणे मागले आणि सगळी रात येवकरिस्तांतल्या जेजूक तांणी थंयसर आराधन केले. दुसऱ्या दिसा सकाळी तांणी विगाराची भेट केली आणि सर्व संगत ताका कळयली आणि याविषयी पश्चाताप उसारलो. हे अजापी घडीत जगलाण्या बरी विस्तारले. हारी हारीनी लोक थंयसर जमो जालो आणि वर्त्या भक्तीन आणि मानान ती होस्त पुरुषांवर हाडली आणि सा स्टीवनाच्या देव मंदिरांत मानाच्या जाग्यार दवरली आणि ताका मान केलो. आणि अजूनही हो कुमगार जेजूची महिमा थंय तावन प्रगट करून आसा. या वर्त्या अजापाद्वारी येवकरिस्तांत सोम्याचे हाजरपण परत प्रगट जाले. या घडिता उपरांत पोर्चुगलांतले सांतारेम एक पुनशेत जावन बदलले. संसाराच्या कोनशा कोनशातावन भक्तीक या अजापाच्या जाग्याक सदांनीत म्हणले बरी भेटेक येतात. तांची मागणी भेटयतात आणि येवकरिस्तांतल्या सोम्याक आराधन करतात. अशें एका स्त्रियेन आपल्या स्वार्था खातीर सोम्याक विकृत केलो तरी सोम्यान आपल्या बळादीक सक्तेन तिचे जिवीत बदलले आणि सर्व भावार्थ्यांचो विश्वास दृढ आणि थीर केलो. पवित्र सक्रामेंतान सदांच मुजे खातीर राखोन आसच्या जेजू, हांव तुजो मोग करता, आराधन करता आनी सर तुज्या उपकारां खातीर अर्गां दिता. जेजू, देवाच्या पुता आनी ओंकार मायेच्या पुता, तूं ह्या पवित्र सक्रामेंतान खरोच हाजर आसाय म्हूण हांव तीरसत म्हणटा. ह्या ल्हान उंड्याच्या रुपाकाल लिपोवन आसच्या जेजू, म्हज्या राया, सर्गींच्या आंजबडव्यां सांगाता, सांता भक्ता सांगाता, तुज्या पस्क्या बापा सांजुजे सांगाता आनी तुजे भाग्यवंती माये मोरये सांगाता, तुजे मुखार दिंबेर सरपडटा आनी हांव तुका नमस्कार करता. ओत तुजी आशिर्वादां मुजेर आनी म्हज्या मोगाच्या मनशांचेर. सक्कड आमची पातकां बक्षी आनी सर्गींची वाट दाखय. पाताक आदार तुजे तावन पयस सरूंक केदीन सामकां निर्मी नाका. आमकां सर्वांक बऱ्या भलायकेन सांबाळ आनी तुजी सेवा करूंक त्राण दी. विघ्ना आनवारांतले आमकां राखोन व्हर. शांती समाधानाचे दीस आमकां फावो कर. आमची तालेंतां लिपोवन दवरिनासता उजवाडाक हाडूंक आनी तुज्या राजाचे हातेर जावंक कृपा दी. आमेन. मोगाच्यानु हो येवकरिस्तीक अजापाचो व्हिडिओ तुमकां रुचलो तर हो संदेश हेरा संगी तुम्ही शेअर करा आणि दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाक सबस्क्राईब करा आणि आमच्या मिसावांत तुमचो मोलादीक सांगात दिया. देव बरें करूं. दिव्यवाणी